हुना हुना सुरक्षित आणि ड्राय अवियलांग रेडी जाला अधिक मासाचे नो ऑनियन नो गार्लिक लसूण पियावना तिले सीरीज तुले फर्स्ट एपिसोडाक तुमकां पूर जनाक स्वागत. एक सिंपल जावन आशिल्ले ड्राय अवियला रेसिपी कशी म्हूण पळोवया आमी आजी. असल सिंपल रेसिपीसाक तुमी शेड्रसा कुकिंग चॅनल लायक शेअर कमेंट कराची आणि सबस्क्राईब करू विसरू नकाची. आता या अवियला कसं पुरा जावका म्हूण पळोवया. आक गांवची रांदय काय कसली घालयत कॅबेज कॉलीफ्लवर कॅप्सिकम ते अवॉइड करचे लायक. आता का थोडे उदकां भितर आमी आतां वेजिटेबल्स एका शिजोवन घेवया. हे पुरे वट्ट घालून कुकरान शिजयल्यार जायना म्हूण जायना. तातूंत मग्गे कुवाळ पुरो आमी घाल्यार ते विरून वता. एक ताजे शिजवण तकीत आमी शिजोवन घेवका. हांगा एक्चुली हाका सूर्ण मस्ट बट मागीर सूर्ण ना हांव हांगा 4 बिकंड घालता. हे अवियला स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हाका घालचे चिंचांब. हाका धंय आंबुली कसले घालनाची चिंचांब. फस्ट हांव हांगा थोडे उदकां भितर बिकंड शिजोव घाले. बिकंड अर्द शिजतना हांगा मग्गी कट करून दवरला आनी कॅरेट मग्गे कॅरेट घाला कुवाळे खंयचे घालयात दुद्या प्रती एक चिके दिग दिग कोण शिंदुका अवियलाक शिंदूचे क्रम तशी दिग दिग कोण शिंदूचे. एक केरळा स्पेशल रेसिपी केरळांत हांगा दुखून थंय वेरायटी नमुन्याचे अवियल करता. थोडे जण पियाव घालताची थोडे जण लसूण घालताची हे ते कसले घालना तिले एक अवियल ह्या तशी भारी रुची जाता. हाका ताणी हांव वरलेले वेजिटेबल दवरला. आतां केळे आनी अळसंदो आनी मशिंगा सांग पुरो हांव रेडी करून दवरला. 2 बीन्स ते पुरा हाका घालचे. पुरा एक 4 वेजिटेबल घाल्ले वय म्हण जाल्यार एक आयदन भर जेती हें अवियल. हाका पळय तिखसाणी जावका जाल्यार तितले मिरसांगे पिठी आनी हळदी पिठी घालचे आनी लायक करून मिक्स करून घेवचे आनी सान उज्जारी दांकून उबेरी शिजूक ये जाल्यार भारी लायक जाता अवियल. आतां हांव पुरा मिक्स करून दवरता आनी हें शिजत घालता. तुमी अवियल म्हळ्यार लायकून आसतले आमगेले मना येवचे कसं म्हळ्यार धंय घालून ते मासोलांनी घालून आशिल्लें अवियल जाल्यार हे तसल अवियल न्हय. हाका चिंचांब घालचे आनी आतां पळय मशिंगा सांग घालता आसा. मशिंगा सांग मात्र अवियलाक मस्ट एक 2 कुडको जाल्यार वडना. एक मशिंगा सांग घाला ताचे एक परंबळ विंगडू. हाका तिखसाणीक म्हूण एक परंबळाक एक 2 जेवतींनी तर्ण मिरसांग घालची. तिखसाणी म्हूण हाका काय मस्त तिख रंदय न्हय अवियल म्हळ्यार एक बरी मायल्ड रंदय शिता लागीं सायडाक उपकरे बदलाक म्हूण येता आमी. आतां मासोल घालू आसा. मसलाकय तशीची मिरसांग आनी कसले घालू ना. सोय समज 1 कप सोय घालची आनी एक 2 जिरे म्हळ्यार 2 म्हळ्यार 1/4 चमचे जीर घाल्यार पुरो. मस्त जीर घालचे नाका 1/4 चमचे जीर घालचे. आतां पळय ते वेजिटेबल्स सादारण अर्द शिजून आयले. हाका आतां हांव कसं करता म्हळ्यार चिंचबा पळय हांव उदकां घालून दवरला तावडीची थोडो चिंचबा ते कोळ काणाक घालता. चिंचंबय तशीची मस्त घालून जयता म्हळ्यार आमी हाका तिखसाण मस्त घालनात न्हय ते देखून थोडे चिंचांब घाल्यार पुरो. ते हांव तावळ सांगता आशिल्लें पळय आमी धंय घाल्लेलो अवियल रात्री हून करतना आमशेता. तशीच आंबूल घाल्लेलो अवियलय रात्री हून करतना आमशेता. सांजे जातना आमसाण येता ताका. हें तशें न्हय हें आतां रात्री थंय दवरल्यार कांय जायना. आतां हांव ताका 2 करबेव घालून दांकून पळय ते उबेर एक 2 मिनट पुरो शिजले वेजिटेबल. आतां सोय मासोल केल्लो मासोल म्हळ्यार नया मासोल करूं नाका. ते आमी घाल्लेले 2 जिरे आवट जस्ट एक ते सोय क्रश करून घेवचे म्हळ्यार चेंचून घेवचे मिक्सीर एक रावंड गुंडायला पुरो. हे तितलेच मासोल म्हळ्यार सोयी आसता ते आतां हाका घालचे आनी समज ते मेळणे तशी सान उज्जारी दांकून दवरचे. आनी हाका जावका करबेव हाका फण्ण म्हूण कसले घालू ना. करबेव दांकून उपास दवरचे. तो करबेव आनी आमी घाल्लेलो तो सोय आसा पळय मासोल तो सोय ते उबेरी शिजून येवका लायक येवन. आतां हें इतलें जातना हे अवियलाक एक नमने भारी परंबोळ येता. एक कशी ड्राय जावन आयला पळय हेची उपकरेवरीची ते येता म्हळ्यार आमी मासोल तशी ते सोय चिंचून घालता देखून प्लस थोडे उदकां भितर पुरा वेजिटेबल विंगड शिजयता देखून आमगेली हाका ड्राय अवियल म्हूण म्हणचे उपकरेवरी आसा. इतलें जाल्यार आमगेले अवियल हांगा रेडी जालें. आनी आतां फण्ण ना हाका कसं करचें म्हळ्यार एक 2-3 चमचे गॅस ऑफ करून जातरी 2-3 चमचे नारळेल तेल घालचे. ते तयाचे हायलायट ते घालतरी हे अवियला येवची परंबोळ आसपाक भारी लायक जाता. तुमी पूर जन कोरून पळयाची हे
सुरक्षीत आवडतो लागी भारी टेस्टी जतीये कसले एक कालवणे असले जाल्यार लायक जाता कोरजन कोरून पळोवन म्हाका हें कशी जाला म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनान भितर कमेंट कराची. थँक्यू फॉर वॉचिंग. नमस्कार.